नमस्कार. RDXGOA चॅनलतर्फे अस्तुरी या कार्यावळीन हांव सोनम मोरजकर तुमचो माई मोगाचो येवकार करता. आयज म्हज्या वांगडा आसा डॉक्टर मीनाक्षी मार्टिन्स आनी तिजो करियर तिजो स्ट्रगल हे सांगच्या पयलीं हांव तुमकां एक गोश्ट सांगूं सोदता की बिसायड्स बिईंग अ व्हेरी सिरियस पर्सन एंड व्हेरी सिरियस एक्टर शी इज अ व्हेरी फनी पर्सन. 10 मिनटां तिच्या वांगडा बसले आनी म्हाका तितलें हांसपाक आयलें. मीनाक्षी मॅम तुमचं स्वागत आसा आमच्या प्रोग्रामान. तुम्ही इतले सिरियस कॅरेक्टर केले, तुम्ही इतली सिरियस दिसतात, पण पीपल डोंट नो तुम्ही कितली मस्ती आणि तुम्ही कितली फनी आसात. हे तुम्ही कशे लिपोवन दवरले इतली वर्सां? न्ही, म्हाका जो लोक वळखता तांकां खबर आसा की हांव म्हजें व्यक्तिमत्व कितें पळय तें, आनी म्हज्या भुरग्यांक खबर आसा. आनी अशें म्हाका दिसता लोक म्हाका फक्त पयशिल्यान वळखतात. लोक म्हजे कडेन म्हजी तशी पर्सनल फ्रेंडशीप खूब कमी आसा. त्यामुळे कितें जाता की म्हजे जे इंटरनल खरी पर्सनॅलिटी आसा ती त्याच्या बद्दल खूप कमी तुमच्या चल्याक तुमच्या हासण्याच्या बद्दल हांसोवपाच्या बद्दल कितें तरी तेणे तुमकां म्हटलें की देर आर 1000 रिझन्स टू डाय. या लाफ्टर विल बी वन ऑफ देम. तुम्ही तांकां इतले हांसयतात. आज दनपरात जेवताना तुम्ही सांगले टुडे वायल हॅव्हिंग लंच यू मेड देम लाफ की ते हसता हसता तुमकां तशें म्हटलें तेंच्यांनी. तो सदां म्हणटा यू हॅव अ सिनिस्टर प्लॅन टू किल मी बाय मेकिंग मी लाफ म्हणून. पण हय तांकां संवय आसा, कारण ल्हानपणा पासून घरा आशिल्ल्या कारणान आनी भुरग्यांक वाडोवपान हांव इतलें बिजी आशिल्ल्या कारणान सो तांच्या बरोबर हांव खूब म्हणजे आमचे दिसभर अशे जोक्स आनी फकाणां आनी मिमिक्रीज आनी कितें कितें हांव करतालें. सो तांकां संवय आसा. आतां जेन्ना तुमच्या घरा येयल्या आय सॉ युअर कलेक्शन ऑफ लोटस प्लांट्स. यू आर अ MBBS डॉक्टर, यू आर एन एक्टर, नॉट ओनली फ्रॉम गोवा बट फ्रॉम बॉलिवूड इंडस्ट्री सुद्दां तुम्ही गाजयल्ली आसा. त्या भायर तुम्ही प्लांट्स सुद्दां तुमकां क्रेज आसा. तुम्ही हे सगळे कशें मॅनेज करतात मॅम? गार्डनाची आवड म्हाका म्हज्या बापाय कडल्यान मेळ्ळ्या. सो आमचें शेत बी आशिल्लें आनी लागवडी आशिल्ल्यो. सो पापा म्हाका 5-6 वर्सांचें आसतना शेतान चिखलान उडयतालो. म्हणजे रोवणी जाताली, मागीर ते कापणी जाताली आनी सगळें जें कितें कितें जातालें मागीर गाड्यार बसून म्हाका काणपाक धाडप, सगळें कामां म्हजे कडल्यान पापा म्हजो करून घेतालो. सो पापाकय आवड आशिल्ली लागवडीची. सो पापान आनी हांवें अशी 11-12 वर्सांच्या वयार बरी 100 सुमार कावथ्यार रोयल्या, रोंपे. मागीर आमी काजूच्यो बियो किल्लान काडून काजू रोयतालीं. आमच्या काजूंच्या ताका आमी रानां म्हणटात, ते फॉरेस्ट न्ही, ते काजूंचे प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर. सो हांगा मातसो गैरसमज जाल्लो आसा लोकांचो. सो आनी अशें म्हणजे पापाक खूब आवड आशिल्ली आनी ती म्हाका दिसता आय इनहेरिटेड. सो पापाय बी जसो म्हजो कॉफीचे कप घेवन सकाळीं सकाळीं सगळीं झाडां पळोवपाक वतालो तशें आतां हांव वता. सो खूब जाणांक दिसता की तुमी तुमचो करियर दूरदर्शनाच्यान सुरू केलो. म्हाकाय तशेंच दिसतालें. पण तुम्ही दूरदर्शनाच्यान न्ही, पण तुम्ही गांवांतल्यान वयर सरली. गांवांत तुमी ल्हान आसतना नाटकां करताली. हय, प्रत्येक गांवांत नाटकां जाता गोंयांत. आतां जाता जाल्यार म्हाका खबर ना, पण पयलीं जातालीं, आमच्या तेंपार जातालीं. आनी अशी एप्रील-मेन जाताली ती समर वेकेशनान. आनी चड करून त्या नाटकांनी नटयो म्हणून हाडटालीं आमी. भायली नटी येताली आनी ते नाटक बसतालें आनी ती नटीक कितलींशींच नाटकां बाय हाट आसतालीं, बापरे. तर मागीर आमचे गुरुजी जे आयले, गावडे गुरुजी म्हूण आयले आमच्या गांवांत प्राथमीक शाळा. तेन्ना आमची प्राथमीक शाळा सुद्दां कोणाच्या वरांडान नासताली. आमी साक बी घेवन वतालीं थंय, बेंचीस बी नासताले. आनी तो आमचो गावडे गुरुजी म्हणपाक लागले की आमी स्वता नाटक बसोवया ह्या वर्सा. आनी म्हजी मैत्रीण आशिल्ली एक विनोदिनी कामत म्हणून, ताणें ते शी वॉज 16 years old आनी ताणें तें नाटक बरयलें संगीत शारदा म्हणून. पण तें न्ही, मराठीवालें संगीत शारदा न्ही, ताणें स्वता बरयलें. आनी एक राजा राणी आनी तांचो चलो आसता, मागीर तो शेणटा बी, तसली ती काणी आशिल्ली, गाणी विणी आशिल्ली तातूंत. तातूंत काम करपाक गांवांतलो कोणूच असो भुरगो तयार नाशिल्लो राजाचो रोल करपाक आनी तो माळ्याचो रोल करपाक. म्हाका बोर्डिंगांतल्यान घरा परत हाडलें. आनी ताचे पयलीं अशी 2-2.5 वर्सांचें आसतना म्हाका नांदे खातीर अशें न्हेसोवन साडी उबी करताले. आनी मागीर ती नाटकां जातालीं भायलीं, तातले म्हाका अशी नातीचो रोल दिताले म्हण अशें वावरताले बेठ्ठे स्टेजीचेर. तुम्ही सांगले की तेन्ना तुमी मशाल घेवन नाटकां करताली. पेट्रोमॅक्स, मशाली बी तसल्यो न्ही, चुट्टां बी तशें. आनी तुमी अदूळ हेय म्हटलें की आय एम नॉट दॅट यंग, आय एम व्हेरी ओल्ड माय लव, यू सेड टू मी. या
बिकॉज सी आताच्या जनरेशनाक जर तुमी ह्यो गजाली सांगशात न्ही, अरे बापरे. तेन्ना मायक नासताले आणि त्यामुळे आमचो म्हाका दिसता प्रोजेक्शन ऑफ वॉयसय आमचो खूब डेवलप जाल्लो, कारण आमी गांवांनी विदावट मायक फंक्शन करतात, विदावट लायट्स फंक्शन करताले. तो पेटी घेवन मास्तर म्हऱ्यान बसतालो, म्हणजे गाण्याच्या मदीं बी ताका अशें पळोवचें पडटालें, मागीर तो असो असो करतालो की हां म्हणजे बरें म्हाका गाणें येना म्हणपाक. म्हाका दिसता इट वॉज अ ग्रेट चॅलेंज फॉर मी. सो सो आय डीड माय मेन अशे कॅरेक्टर्स आसा पळय ते हांवें त्या म्हणजे गांवच्या नाटकांनीच सुरू केले. मागीर शाळेन 8वी 9वी 10वी शेक्सपियर्स आनी बाप्पा भजी घालता टायप तेन्नाच्यान तुमकां एक्टिंगेची आवड जाली? हय, एक्टिंगेची आवड जालीच, पण आनी म्हळ्यार की आय एम अ व्हेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, म्हणजे तें बी कोण बिलीव करिना. हांव तर करचेंच ना. बट आय डोंट हॅव टू मेनी फ्रेंड्स, आय डोंट गो फॉर पब्लीक फंक्शन्स. हांव एवॉयड करता, हांव लोकांक मेळना. आनी कार्यक्रम बी अशे म्हाका तुमी एवॉर्ड दिता जाल्यार हांव येता, बट बेठ्ठे बिठ्ठे तुमकां ऑलरेडी एक अस्तुरी अवॉर्ड मेळिल्लो आसा मॅम. कितले आसा, पूण आमच्या सिरियलीचें नांवूय अस्तुरी आनी तुमचे कडेन ऑलरेडी एक अस्तुरी अवॉर्ड आसा. सो म्हाका बिंब प्रकाशनान पयलोच दिला आनी तांणी खूब सेन्सस असो घेवन विचारपूस करून लोकांक म्हणजे इट इज लायक अ इलेक्टेड ऑर सिलेक्टेड अवॉर्ड. सो आय एम व्हेरी ऑनर्ड. आनी हाच्या पयलीं तो डॉक्टर प्रमोद सावंताक आनी प्रशांती तळपणकराक मेळ्ळो. सो आय फील व्हेरी ब्लेस्ड बिकॉज दे आर व्हेरी अकॉम्प्लिश्ड पीपल. सो हांव गांवांतल्या नाटकांनी आयलां. मागीर शाळेन, मागीर कला शुक्लेंदू, ताजे मदीं स्टुडंट्स युनियनान हांव अशें प्रोटेस्टांक बी वतालें. थंय भर पावसान टेम्पोचेर चडोवन बी म्हाका भाशणां दिवपाक लायताले. सो मागीर ते मराठीवाल्यांक कळ्ळें की बाबा हांव अशें एक्स्टेम्पोर उलोवंक बी शकता. सो तांणी म्हाका एक जन्मेजय दिलो. मागीर हांवें बाकी इतिहास, अंधार यात्रा, लोककथा अशी खूब नाटकां केली. गोवा टू बॉलिवूड दूरदर्शनान तुमी कशी पावली? दूरदर्शन ते हांगासर आयले तेन्ना ते कितें तरी कसलो तरी सेंटर जाल्लो दूरदर्शनाचो पणजे, आनी तांकां कंपेयर करपाक जाय आशिल्ली गोंयची कोण तरी. कोंकणीन आशिल्लो दिसता तो म्हाका. हय, कोंकणीन आशिल्लें आनी लायव्ह 3 hours ऑन कॅमरा. So they were searching for somebody. They were searching for an established Marathi actress from Goa, but no one was available. And हांव आशिल्लें हांगासर 2 दिसांक सामान व्हरपा आयिल्लें बॉम्बेच्यान गोंयां. तर तांणी म्हाका धरलें आनी वेल तेन्ना म्हाका अशें कॅमरा फेसय करपाक कळनाशिल्लो. आनी नमस्ते करतना हांव तकली सकयल घाली, म्हणजे सगळे केंस दिसले म्हाका ट्रेनींग नाशिल्लें न्ही हाव टू फेस कॅमरा. बट आय डीड दॅट. आनी मागीर तांणी म्हाका 8 दिसांनीक दवरलें एंकर म्हणून तांचो. सो आय एम द फर्स्ट एंकर फॉर दूरदर्शन इन गोवा. वाव. फ्रॉम देर आय गॉट DD मेट्रो इन बॉम्बे. मागीर हांवें मेट्रोन काम केलें 6-7 म्हयने. बट आय कूड नॉट कोप विथ दॅट एंड द हॉस्पिटल. सो इट वॉज क्लॅशिंग बिकॉज म्हजे नायट ड्युटी जाताल्यो तेन्ना हांव दूरदर्शनाचेर रातचे 1:30 मेरेन उरतालें. यू आर अ सायकॅट्रिस्ट? आय एम अ सायकॅट्रिस्ट, या. एंड आय हॅड सेट अप अ ड्रग डी-एडिक्शन सेंटर इन बॉम्बे एट दॅट टायम. 45 bedded कितें तरी तें हॉस्पिटल आशिल्लें. सो आय कूड नॉट मॅनेज दॅट एंड दॅट. सो आय हॅड टू गीव अप वन. सो आय गीव अप. मीनाक्षी मॅम, जेन्ना तुमी आयज फाटी वळून पळयता तेन्ना तुमकां कितें डिफरन्स दिसता की तेन्ना चॅनल कशें आसताले, तेन्ना इंडस्ट्री कशी आसताली, आयज इंडस्ट्री कशी आसा? खंयची इंडस्ट्री चड फ्लेक्सिबल आशिल्ली त्या टायमाची जेन्ना तुमी काम करताली तेन्ना, की आतां मातशे चड इक्विपमेंट्स वाडल्या, टेक्नॉलॉजी वाडल्या? फ्लेक्सिबल म्हटल्यार वॉट यू फील इज मोर इजियर टू वर्क? तेन्ना चड इजी आशिल्लें काम करपाक की आतां चड इजी आसा काम करपाक? एंड हाव इज गोवा इंडस्ट्री डिफरंट देन द मुंबई इंडस्ट्री? बिकॉज यू हॅव वर्कड फ्रॉम द रूट्स. It's a world of a difference. Professionalism, one of the most important thing that is different. म्हणजे आमची आणि प्रोफेशनल, आम्ही प्रोफेशनलच म्हणतो हांगासर, बट प्रोफेशनलिझम जाका म्हणटात पळय तो हांगासर खूब कमी युनिटांनी मेळटा. सगळ्या युनिट्स आर नॉट एज प्रोफेशनल एज दे नीड टू बी. आनी प्लॅनिंग आसना.
आनी हांवें व्हडल्या व्हडल्या प्रोड्युसरा बरोबर गोंयच्या काम केलां, त्यामुळे म्हाका ते तितले अशे डिफरन्स कळून येवंक ना. पण सांगपाक गेल्यार म्हळ्यार हांगाच्या लोकांक जी फिल्मां करतात तांकां स्क्रिप्ट कितें तें खबर ना, कॉस्ट्यूम डिझायनींग खबर ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आसता आनी आसूंक जाय हें खबर ना, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट आसता आनी ते कॉस्ट्यूम डिझायन करतात कॅरेक्टरां खातीर आनी ते ड्रेसीस शिंवतात हें खबर ना. सो हांगाचे आमी वी आर लॅकिंग इन अ लॉट ऑफ ट्रेनींग. तुमकां दिसता गोवा इज स्टील समवेअर व्हेरी कॅज्युअल, थोड्या गोष्टींक अजून थोडे सिरियसनेस ना, इंडस्ट्री म्हणत नाल्यार आनी कितें म्हटलें जाल्यार? हांव कारण ते प्रत्येक स्टेटीन म्हाका दिसता वेगळे वेगळे लेवलाचेर पिक्चरां घडटात. आतां आमी म्हणटात कोंकणी जाल्यार कोंकणीन तुका नाचया कुपासा, रो मारिया, एनिमी दिसतलें आनी तुका 150-200 DVDची फिल्मां दिसतलीं. सो दे आर बोथ कंकरंटली एक्झिस्टींग इंडस्ट्रीज. सो लोक वचून 300 रुपयाची तिकेट घेतलो नाचया कुपासार पळोवपाक, तोच मनीस वचून 100 रुपयांची CD किंवा DVD घेतलो आनी घरा बसून पळयतलो. सो दे आर डिफरंट टायप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. आय डोंट थिंक दोज टू नीड टू बी कंपेर्ड, बिकॉज तांचो ऑडियन्सय वेगळो आसा. पण आतां जेन्ना आमी गोवन इंडस्ट्री म्हणटा पळय, सगळेच प्रत्येक कोंकणी पिक्चराची CD ना. म्हणजे जो मनीस एकदां थिएटरान चुकयलो ताका ते पिक्चर परत पळोवपाकूय मेळना. OTTचेर येतात पिक्चरां, कोंकणी चड खंय येता पिक्चरां. पण आतां ताणें कितें तरी केल्लें न्ही. आतां कितली येतात OTT येतात मदींच ती, म्हणजे एक पे पर व्यू असं कितें तरी कोणें केल्लें मदीं. सो यू कूड पे अँड वॉच फॉर 24 hours अशें आशिल्लें कितें तरी मदीं आशिल्लें. पण ताजेर कितलीं पिक्चरां आशिल्लीं तें हांव नकळो. पण नाचयो कुपासार आसचें ना, हांव तूं हांव आसचें ना, एनिमी आसचें ना. मेनी मुवीज आर नॉट देर, मेनी बरी मुवीज. आसा. आणि थोडी चॅनल येवन ती मागीर बनूय पडली, तेच तर म्हणटा न्ही, देर इज नो म्हणजे एक स्थिर अशें काय उरना. ना, बिकॉज मेन मुद्दो म्हणल्यार फायनान्स आसता न्ही. सो ते करपाकय फायनान्स जाय आसता, ते मेंटेनय करपाक पयशे जाय आसता. तो इतलो पयसो घालप आनी ताजो रेवेन्यू ना मेळप, दॅट इज नॉट अ व्हेरी नायस थिंग. तुमकां दिसना गव्हर्मेंट खंय तरी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इतलो टॅलंट गोंयान आसा? वी हॅव वन ऑफ द बेस्ट रायटर्स. आय ऑलवेज से मोर दॅन गुड एक्टर्स गोवा हॅज वन ऑफ द बेस्ट रायटर्स इन गोवा. पूण तुमकां दिसना खंय तरी गव्हर्मेंटूय मातशें आमकां कमी सपोर्ट करता थोड्या गोश्टींक? करपाक जाय आशिल्लें. स्कीम आसा आनी तांणी फायनान्स बी दिता म्हणिल्लो, पण म्हाका दिसता 2018 मेरेन रिलीज जाला अशें हांवें आयकलां, पण आय एम नॉट व्हेरी शुअर. बट देर इज अ लॉट ऑफ इशू देर, बिकॉज लोक आतां खंयच्या कॅमेरार शूट करतात पळय. You can either shoot on a Panasonic, you can shoot on a Sony, you can shoot on a Red, you can shoot on a Canon, and then the value and the quality of the film becomes different. And then you demand the same amount of money from the government. If you enlarge it on a screen, you know the faults. तो ते रेग्युलेट करपा खातीर आमी कितें तरी कायदे, रुल्स, रेग्युलेशन्स अशें कितें कितें केलें. म्हणजे हांवेंच तें बसून केल्लें हांव अशी नासतना. पण ताजे नंतर कितें जालां ताजी म्हाका कल्पना ना. मीनाक्षी मॅम, यू हॅव वर्क विथ, तुम्ही इतले बॉलिवूड एक्टरांच्या वांगडा काम केला. तुमचो फेवरेट एक्टर कोण? इरफान. इरफान न्ही? आय थॉट सो. इरफान खान सर. इरफान. देन आय वर्क विथ पवन मल्होत्रा, हू इज अ सुपर्ब एक्टर. म्हणजे आतां जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, म्हणजे ताजी सिरियल म्हजी आनी ताची दोगांयची जमीन आसपान काल पयरच पळयतालें, अँड वी वर्क सो वेल टुगेदर. अँड इरफान इज माय फर्स्ट हिरो, सो ही विल ऑलवेज बी माय बेस्ट. बट हाव डीड हीज डेथ चेंज्ड युअर खंय तुमकां ते कितें मिसींग फॅक्टर आयलो कितें? बिकॉज ऑब्वियसली ही वॉज नॉट ओनली युअर फर्स्ट एक्टर, बट आय थिंक ही इज अ व्हेरी ग्रेट ह्युमन. येस, ही इज. What did you learn from him, ma'am? A lot. A lot. He's my family, and Shutapa is, and the children are, and I learned a lot from him. He was my guiding light kind of in the industry. म्हणजे ताका विचारल्या शिवाय खंयचोच प्रोजेक्ट घेनाशिल्लें. ओ वाव. तो म्हजे पयशे, रेम्युनरेशन सगळें तो ठरयतालो. ताणें हय म्हळ्यारच हांव तो प्रोजेक्ट करतालें, नाल्यार करनाशिल्लें. इट्स सो स्वीट. सो बिकॉज दो ही इज यंगर दॅन मी, ही वॉज देर बिफोर मी. सो सिनियॉरिटी वायज ही वॉज सिनियर टू मी, यू नो. अँड ही हॅड व्हेरी स्ट्रॉंग फॅमिली व्हॅल्यूज. सो आतां सुद्दां तो गोंया रावून गेला हांगासर ह्या घरान.
आणि ताजें म्हणणें आशिल्लें मीनाक्षी तूं परत काम करूं नाका, तूं यू आर हॅपी हियर, यू गॉट सच लवली ट्रीज एंड it looks like Nainital when you open the window. Of course, your house is very amazing, so ma'am. be happy, be here, do your spiritual things, and don't come to the industry. It's not good anymore. So Anymore, correct. That is the right word, anymore. so it's not the same as when you were there. Yeah, but I like acting, so I'll do whatever I can do. I do whatever I feel like doing. I do what I don't feel like doing. I don't do. टाइम मॅनेज कशी करता तुम्ही? बिकॉज उदूळ आम्ही उलयताना तुम्ही सांगले की आपण 11 सुद्धा आयले आणि सोनम आपण झाडांक उदक घालता. हो घालचे पडटा उदक नाल्यार पळय आतां पेंटींग करतना म्हजी 15 झाडां मेलीं. हांवें तिडकीन ती परत ऑर्डर केल्या सगळीं आत्तां आयल्या. सो एज सून एज यू लीव आय स्टार्ट प्लांटींग दो. आय एम नॉट लिव्हिंग यू सून, आय विल बी हियर ओनली. So yeah, even in Bombay I did that. I had a huge garden on the terrace of my building. In Delhi I had a huge garden, bigger than the Bombay garden. वाळची भाजी, करीपत्ता, टमाटा, मिरच्यो सगळे लायतालें हांव. आनी सो वीच आय डू हियर ऑल्सो. एंड आय लायक माय गार्डन. काल हांवें म्हाका दिसता 50 मिरच्यो रोयल्या, कारेती रोयल्या. 8 तारखेर म्हजी आजी रोयताली 8 मायाक. सो आय फॉलो दॅट ट्रेडिशन. वॉट इज दॅट? बियो घालप. हां, म्हणजे मिरच्यो हांवें पयलीं किल्लान काडिल्ल्यो, त्यो रोयल्यात पयर 8 तारखेर. म्हाका दिसता आमी अस्तुरीचे इतले एपिसोड शूट केले. हो पयलो एपिसोड ज्या एपिसोडाक हांव कमी उलयता आनी म्हाका आयकपाक चड मजा येता. पण तुमची ही सायड कोणाक चड खबर ना की यू आर व्हेरी टॉकेटिव्ह अँड यू आर व्हेरी फनी. हे म्हाका सगळ्यांक सांगपाक जाय. तुम्ही सदांच एक सिरियस इमेज घेवन येतात. म्हणजे आय हॅव सीन यू एज अ चीफ गेस्ट, एक्टर तर तुम्ही आसात, तुम्ही सदांच सिरियस, तुम्ही कमी उलयतात भायर. पूण जेन्ना आय थिंक तुमचे कम्फर्ट झोनान आले की तुमकां मज्जा मस्ती करपाक खूब आवडटा. आनी म्हजे कडल्यान जर उलोवन घेवपा जाय जाल्यार कॅमेरा दवरपा जाय मुखार. प्रत्येकाचा एक एक घेवन भोंवचो पडटलो तर. म्हजो माय फादर इन लॉ सेड दॅट ड्युरींग माय वेडिंग रिसेप्शन, बिकॉज इन फोटोग्राफ्स आय लूक व्हेरी डिफरंट एंड इन रियल लायफ आय एम व्हेरी शॅबी. Like if you see my home clothes, they are my son's second-hand clothes. I wear Ashwin's old clothes always, and we have common clothes at home, so all of us wear the same clothes. And माझे garden सगळे माती लागिल्ले असे कपडे असतात ते. सो अँड हांव घरान तशेंच, हॉस्पिटलानूय हांव तशेंच आसतालें, म्हणजे सादे कपडे घालून. सो वेन माय फादर इन लॉ सॉ मी एट द रिसेप्शन ऑफ आवर वेडिंग, he came running to me and he said, what, Meenakshi? Now I know why you look so different in pictures. I said, why, Papa? He said, because there's a camera in front. You change so much in front of a camera. So I said, yeah, I respect the camera so much, so that I give it my best. So then he figured it out. Like, you look so different in pictures. I said, you put a camera in front of me, I change as a person. घेऊनच भोवचं पडलं तुमच्याकडे उलयतना. तुमच्या घरा केलं तुम्ही चाय एक बी नाही पडले जाल्यार म्हाका दिसता कॅमेरा घेऊनच येवचो पडटलो. म्हज्या घरान कॅमेरामॅन रावतालो न्ही, सो हांगासर एक स्टँड आसा, सकयल्या रुमान एक स्टँड आसा. सो वता थंय सगळे लेन्सीस, कॅमेरा सगळे अशे पसरिल्ले आसताले. मीनाक्षी मॅम, तुमकां इतलो लायफान एक्सपिरियन्स आसा, नॉट ओन्ली फ्रॉम द डॉक्टर्स फील्ड, फ्रॉम द इंडस्ट्री, बट तुमचे पर्सनल लायफ सुद्दां. यू लॉस्ट युअर सन, बट अँड वी केम टू नो थ्रू फेसबुक, तुम्ही पोस्ट केले. पण तेन्ना तुमकां आमी नंतर पळयलें पळय, यू वर सो स्ट्रॉंग, यू हँडल्ड युअर सेल्फ. इतले सुंदरतायेन तुम्ही स्वताक हँडल केले, तुम्ही कंपोज रावली. हे तुम्ही कशें मॅनेज करता? बिकॉज इट इज डेफिनेटली व्हेरी डिफिकल्ट. आय एम अ व्हेरी स्पिरिच्युअल पर्सन. सो आय बिलीव दॅट हे शारिरीक जन्म जो आमचो मनुष्य रुपान आसता, दॅट इज जस्ट अ फेज. सो वी कम, Atma is permanent, right? So we come, we spend our life, whatever limited life that we have in this body, we do whatever karam that we have to do and we leave. बट नॉट ऑलवेज तुमच्याकडे असे लोक असतील ना जे तुमका सपोर्ट करता, थोडे क्रिटिसाइजूय करता आसतले. ते तुम्ही कसे हँडल करता क्रिटिसिजम? की तुम्ही एक्टर जाली, डॉक्टरूय जाली, तुमकां अशें जालें, तुम्ही जेन्ना क्रिटिसिजम फेस करतात ते तुम्ही कसे हँडल करतात? बिकॉज नोईंग यू, आय नो तुम्ही जितले स्ट्रॉंग आसा तितले इन द एंड ऑफ द डे यू आर अ मदर, यू आर अ वाईफ, यू आर अ ह्युमन बीइंग. तुमकां वाईट दिसता आसतलें. Certain people you were discussing about just now. Yes. We were discussing. And so those people came and my work is going on down here and they started abusing my son. That was about a month and a half ago.
So and they were abusing in a very bad derogatory manner. So I just told them, I said, you don't have to tell me that my son is dead. I know he is dead. It was international news. It was everywhere on the internet. It was in the papers. Of course, the papers carried wrong information. He died of overdose. So, but what information that was given in the newspapers is false. But I don't want to go and fight with, say, some newspapers here in Goa. पुण्याचे काढले सगळे पोलिसांनी. Whatever the false information that was given has been removed by the police in Pune. But in Goa, I have not bothered. Many of my friends had said, why don't you write to the editor and tell him to bring down that article? So I said, if you want to publish something false and sensationalize it with my name in it, then so be it. And it shows your stupidity, your ignorance and your pettiness. No, so it doesn't matter to me. I know my son is dead. And I respected his wish. He took 213 sleeping pills. And he bought them after talking to me for 5 hours. So it was a planned suicide. So what can I say about it? I loved him. I respected him. I respect his decision. So I've got nothing more to say about that. तुम्ही जे थॉट प्रोसेस घेऊन बसल्या सद्याक इट इज म्हणजे म्हाका जितले डिफिकल्ट आयकपाक जाता ते आय कॅन इमेजीन तुमकां ते म्हणपाकूच कितले त्रास जाता आसतले आनी नॉट इट इज एक आवय म्हटले की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. I have not yet opened his boxes. That much I can tell you. I don't have the guts and the courage to open his, saman or his laptop or his mobile. I'm a human being. I may be तेच म्हणटा एट द एंड ऑफ द डे यू आर ह्युमन, यू आर अ मदर. आय एम अ मदर. तुम्ही म्हणजे सगळ्यात व्हडली पदवी तर आईचीच असता. बरोबर. So the most important part is that he was also spiritual. He was extremely spiritual. He used to meditate. He has taught me healing and he has taught me a lot of things. He was a very ponchu cheese. He was not a samanya, सामान्य मनीस जो सामान्य मनशाच्या रूपान जन्म घेता आणि मागीर तो 70-80 वर्सां झक मारता. ही वॉज इनटू रीडिंग ऑल्सो. तो खूप वाचतालो. हय एक्स्ट्रीम ताचें वाचन and extreme knowledge. He was very knowledgeable person and always voraciously acquiring information and knowledge and tashe. So he told me, he said, I had come for 4 years, Mama, I have stayed for 30 years. I think I've just stretched it a little bit too much. मीनाक्षी मॅम, जसे तुमकां हांवें सांगलें की आमकां वेळेचें बंधन असतात. जर की ह्या जाग्यार जेन्ना कोण समोर बसता तेन्ना विचारपाचें खूब आसता, उलोवपाचें खूब, फक्त वेळेचें बंधन म्हणून ते सोंपोवपाचें आसता. पूण कशें आसा, इट गिव्ज अ होप की आमी नेक्स्ट टायम परत तुमचे कडेन येतली आनी परत तुमचो वेळ घेतली आनी परत तुमचे कडेन उलयतली. सो वयच्या पयलीं आमची जी अस्तुरी आसा, अस्तुरीत न्ही, आमचे जितले लोक, जितले आमचे फॉलोवर आसा जे हो प्रोग्राम पळयता, तांकां जर तुमकां एक एडवायस दिवंक जाय, तुमी कितें एडवायस दितली आयच्या जनरेशनाक, आयच्या बायलांक? आयुष्य भरपूर जागा आणि हांसून जागा. कारण दुःख म्हणटा पळय तें फ्लिटींग आसता, थोड्या वेळा खातीर आसता. जर तुमकां आयुश्याचो बर्ड्स आय व्यू मेळत, वयरसून मेळत, म्हणजे जशें हांव एक्सप्लेन करतालें की आमी फक्त एक आत्म आणि आत्म सतत उरता, शरिरां बदलतात आणि व्यक्तिमत्वां बदलतात. ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, सत्य, प्रेम आणि सद्भावना अशी जर मनशाच्या काळजान आनी मनान आसत जाल्यार मनीस मरना, उरता. आणि हसत खेळत उरत जाल्यार लोकांकय खूब आवडटा आणि आयुष्य खूब बऱ्यापणान जगपाक मेळटा. म्हाका तुमचें वय तर विचारपाचें ना आनी कोणाक तुमचें वय सांगपाचें ना, पूण समज तुमकां 12 वर्साच्या मीनाक्षी मार्टिन्साक एक एडवायस दिवंक जाय, तुमी कसलो एडवायस दितली? 12 वर्सांचे 12 वर्सांचो काळ म्हजो भयंकर आशिल्लो. म्हजी आई बरी नाशिल्ली आणि म्हज्या आईक हार्ट एटॅक आयिल्लो हांव 12 वर्सांचें आसतना. आफ्टर दॅट ती 9 वर्सां अंथरुणार उरली, बरी नाशिल्ली, आनी आफ्टर दॅट शी डायड. सो 12 वर्सांच्या खंयच्याय भुरग्याक, म्हाका न्ही, म्हजें 12 वर्सांचें वय सारकें नाशिल्लें, पण तें एक वय डिसिजन घेवपाचें वय आसता. आनी आपूण कोण जातलो, इट इज एंटरींग टीनेज.
म्हणजे 13 वर्सांचे मागीर हॉर्मोन्स येतात आनी हॉर्मोन्स डिक्टेट अ लॉट ऑफ युअर कॅरेक्टर एंड पर्सनॅलिटी. ते वय एक सांबाळून रावपाचें वय आसता. म्हणजे भुरग्याक संदेश दिवपाचे ऐवजी म्हाका दिसता 12 वर्सांच्या चलयेच्या आवय बापायक संदेश दिवप जास्त इम्पॉर्टंट आसा. आनी आजचो काळ असो आसा की भुरग्यांक खूब एक्सपोजर मेळ्ळा, गरजे भायर एक्सपोजर मेळिल्लो आसा जगाचो, आनी एक वेगळ्या जगाचो. आनी तें कसलें जग तें आमकां कळना, कारण मदींच खंयची तरी भुरगीं हॅलोवीन बी सेलिब्रेट करपाक लागल्यात, विच इज नॉट इवन आवर कल्चर. विच इज नॉट इवन आवर कल्चर. आनी ते सगळे ते म्हाका दिसता इंटरनेट फिल्मां पळोवन भाशा शब्द हांवूय वापरतां, कारण हांव खूब इंग्लीश फिल्मां पळयतां आनी म्हाका दिसता ताजो प्रभाव मनाचेर खूब जाता. आनी खुबशे शब्द अपशब्द आनी गाळी सुद्दां आमी जांकां अशें म्हणटात त्यो इतल्यो कॅज्युअली वापरण्यात वतात त्या पिक्चरांनी की त्यो आमी आतां आमच्या कॅज्युअल भाशेंत आमी वापरपाक लागल्या, व्हेरी कॅज्युअली. आनी टॅक्नीक पयलीं कोणाक एक जनावरांच्या गाडयेन सुद्दां म्हणप म्हणजे मम्मी तिडकीन पळयल्यार भंय दिसतालो. आतां इतले सगळे कॅज्युअल जावन गेला. म्हणजे फ्रेंड वी गिव द नेम फ्रेंडशीप मागीर ना रे, आमी फ्रेंडां न्ही, आमी अशीच उलयतात. हय हय. आनी ना तो इन्फ्लुयन्स जाल्लोच आसा, पण तांतल्यान खंय तरी आमी आमची मर्यादा किंवा सांबाळून जर आमी वागली जाल्यार आमीच सुखरूप उरतलीं. इट इज द क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी फॉर अ चायल्ड ऑफ 12. सो इन टर्म्स ऑफ मेंटल सेफ्टी, इमोशनल सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी तितली मातशी सांबाळून घेवची पडटा. कारण आमी जेन्ना पळय सेफ्टी म्हणटात तेन्ना आमी फिजिकल सेफ्टी अशें मानतात, पण इमोशनल आनी सायकोलॉजिकल सेफ्टी बद्दल आमी उलयनात. करेक्ट. ती सेफ्टी जास्त इम्पॉर्टंट आसता की भुरगे ते सेक्युअर फील करप किंवा आवय बापाय बरोबर शेअर करतना इतली तांकां आश्वासन आसूंक जाय की तांचेर ते परते उलटून पडचे ना, आवय बापाय तांकां ब्लेम करचे ना. सो हे चायल्डहूड जे आसता ते सांबाळून मातसो घेवपाक जाय भुरग्यांक. मीनाक्षी मॅम, तू आमच्या कार्यक्रमान आयली, आमकां वेळ दिलो म्हणून तुका हांव मना पासून थँक्यू म्हणटा. आणि म्हाज्या तर्फेनी एंटायर टीम ऑफ RDX चॅनल गोवा करून तुका थँक्यू म्हणटा. तू आयली, तुमी आमकां वेळ दिलो. फक्त वेळाचें बंधन आसा म्हणून जाल्यार तुमच्या वांगडा 1-2 वरां बसपाक कोणूच वाजेचो ना. यू आर सो नॉलेजेबल अँड सो एंटरटेनिंग एट द सेम टायम. तू आयली म्हणून तुका थँक्यू. म्हाका कार्यक्रमान आपयल्ल्या बद्दल RDX चॅनल आनी अख्ख्या टिमीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तर ही आशिल्ली डॉक्टर मीनाक्षी मार्टिन्स. अशेच तरेन आमी फुडच्या कार्यावळीन मेळुया. तो मेरेन